वर्साचो सादो काण 14वो आयतार। इजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप। अध्याय 2 ओवी 2 ते 5। त्या दिसांनी आत्म्यान मुजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो मुजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो। ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायलासी मुजे फितूर केल्ले पुरजेसी धाडटा। ती आनी तिचे पुर्वज आजून पर्यान मुजेर कोलपल्यात। तांच्यो पूत धुवो आपल्या वाद्याच्यो आनी दारूण जाल्यात। तांचेशी तुका धाडटा, तांकां अशें सांग, सर्वेस्पर अमकें सांगता। ती आयकूं ओ ना आयकूं, आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर घोराण्यांक गमून येतले। देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। जबाब, सर्वेस्परा आमची काकूट कर, तुजेरूच आसा आमची नदर। भाग्यवंत पावलो कुरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटेवेले वाचप। भाव भयणींनो, आमी इतल्या उत्तम प्रकार स्नेह पासत हांव गोरवान फुलोना जावंक म्हाका सतावून मुजे कुडीक दिला एक कांटो। हो कांटो सैतानाचो एक दूत। हाचे विशयी 3 फावटी प्रार्थना करून तातले म्हाका निवारून हांवें सोम्याक मागलें। पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक अचोक्कायेन म्हजें बळ संपूर्णायेन दिसून येता। देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सवें वश्चाक खुशेन म्हज्या अचोक्कायांची व्हडवीक करतलो। म्हणटोच क्रिस्ता खातीर म्हज्या अचोक्कायांनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, धुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगडटां। कित्याक जेन्ना हांव अचोक तेन्ना हांव सक्तीवंत। देवाचे उतर, देवाचे व्हड उपकार। साद्या काळाचो 14वो आयतार। मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। अध्याय 6 ओळी 1 ते 6। जेजू थंय थावन भायर सरोन आपल्या गांवघरा गेलो। ताचे शिसूय ताची बरी केले आनी शेनवार पावतूच देवस्थानान शिकोवंक लागलो। आनी साबार जाण ताका आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगळें हाका खंयचें आयलें? ताका दिल्ली आसा ती जानवाय कसली? आनी ताच्या हातांनी असली रेजमिटां घडटात ती कशी? हो तोवय न्हय काय? मारयेचो पूत जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमाव हांचो भाव? तांच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय? आनी ते ताचे विशीं घुस्पताली। पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपल्या गांवांत, आपल्याच गोराब्यान आनी आपल्या सोयऱ्या दाऱ्या मदें मान ना। आनी थंय कसलेंच विजमीत करूंक ताका मन जायना जालें। आनी थोड्याच वायटकारांची रात धरून ताणें तांकां बरें केलें आनी तांच्या अविश्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। वाखांडी तुका क्रिस्ता। प्रितीच्या भावा भयणांनो,
आयच्या दिसा शुभ समन आमी पळयता जेजू आपल्या गांवान भितर सरता, पूण थंयचे लोक ताका मानून घेवंक तयार नात. फॅमिलियारिटी ब्रिड्स कंटेम्प्ट अशें म्हणटात. म्हटल्यार रोद्याक फकत आपल्या गांवान मान ना अशें जावं येता. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजूक अजाप दिसता आनी थंय चडशीं विजमिता ताका करूंक मन जालें ना. जायते फावटी आमचेंय अशेंच जाता. आमी आमच्या सुम्या जेजूक गृहीत धरून ताचेर आमचो विस्वास उणो जाता. पूण जायते फावटी आमचे अक्रिस्ती भाव भयण ह्या जेजूचेर विस्वास दवरतात आनी तांच्या जिवितान व्हड ओचर्या ते अनुभवतात. मागुया जेजू लागीं आमच्या भावाक घट कर म्हणून, आनी आमी ताका गृहीत धरिना जावच्या. ताचेर आमचो विस्वास वाडोवंक देवाचीच कृपा आमकां मागुया.